जेन्ना भ्रष्टाचारा विशीं उलयता तेन्ना सगळ्यांनी एकच मंत्र म्हणलो. कसलो मंत्र? थोडें जालां थोडें उरलां, थोडें जालां थोडें उरलां. कितें जालां आनी कितें करपाचें उरलां हाजेर कोणूच उलोवना. आतां आमचो सभापती आर्लेकार ताणें कितें म्हणलें? हेतू उद्दिश्ट सरकाराचें बरें आसा, 100 मार्क, 100रांतले 100 मार्क. आनी त्या उद्दिश्टा कडेन वाटचाल चालू जाल्या. उद्दिश्टा वटेन सरकार चलपाक लागला, हळू हळू चलता, तें मागीर जातलें. लक्ष्मीकांत पार्सेकार कितें म्हणटा की सरकाराचो खंयचोय प्रोग्राम आसता तो 5 वर्सांचो आसता, 1 वर्साचो नासता. आनी पयल्या वर्सा तातूंतले थोडे थोडे एचीव जाता, थोडे थोडे आमी हें करतात, कितें म्हणजे यश मेळटा थोडे हातून, आनी उरिल्लें यश आमकां उरिल्ले 4 वर्सांत मेळटलें. पूण हाजे परस एक म्हत्वाची गजाल लक्ष्मीकांत पार्सेकारान सांगली ती की भ्रष्टाचार कमी जाला कित्या वयल्यान तर खुबशे राजकारणी आदींच निराश जावपाक लागल्या. आतांच एका वर्सा भितर सामके हताश जाल्या, निराश जाल्या की होय पयसो खायना आनी आमकांय खावपाक दिना म्हणून. अशें लक्ष्मीकांत पार्सेकारान म्हणलें. आतां आमचे नदरेन ही डेंजरस गजाल, धोक्याची गजाल. जर थोडे राजकारणी निराश जायत, हताश जायत की पयशे करपाक मेळना म्हणून, आनी खास करून जे राजकारणी जे पयशे करपा खातीर राजकारणां भितर सरल्या, जे पयशे करपा खातीर भाजपा बरोबर आसात वो भाजपांत आसात, अशे राजकारणी निराश जर जायत ते भितरल्यान आपले हालचाली सुरू करतले पर्रीकाराक सकयल उडोवपाक आनी भाजपा सरकाराक सकयल उडोवपाक. म्हणून सरकारान आनी मुख्यमंत्र्यान सादूर रावचें, सांबाळून रावचें. असले लोक कोण कोण आसपाक शकता तांची वळेरी करची आनी तांचेर नदर दवरची. थोडे मंत्री जे आसात, कांय मंत्री, तांणी आज मेरेन भ्रश्टाचार केला हें गोंयांत सगळ्या लोकांक खबर आसा. आनी आतांय बी ते शक्य थंय थोडो तरी भ्रश्टाचार करतले हेंय बी सगळ्यांक खबर आसा. आनी ते जर निराश जायत ते भितरल्यान हालचाली करपाक सुरवात करतले. आनी कांय तेंपा फाटीं आमकां अशें आयकूं आयिल्लें की तांणी हालचाली सुरू केल्यात म्हणून. म्हणटकच भ्रश्टाचार आडावप हें तितलें सोंपें काम न्ही. रबर जर तुवें चड ताणलो जाल्यार तो तुट्टा, आनी स्क्रू खंय चड घुंवडायत रावलो जाल्यार तो मोडटा. म्हणटकच हाजे भितर कितलें ताणप आनी कितलो स्क्रू घुंवडावप हें सरकारान शाणेपणान थारावचें पडटलें. हाजो अर्थ भ्रश्टाचार एलाव करचो, भ्रश्टाचार तांकां करपा दिवचो अशांतली न्हय, पुणून सिस्टम बदलची. सिस्टम बदल्ल्यार भ्रश्टाचार जांकां करपा जाय तो पसून करपा मेळचो ना, अशे तरेन सिस्टम करची. आनी फक्त मुख्यमंत्री घट्ट आसलो, सारको नितळ चारित्र्याचो आसलो, और सामको कांयच पयशे करना आसलो अशें म्हणून तो आसा म्हणसर थोडें डिसिप्लीन उरतलें, थोडी शिस्त उरतली. तो जर फाल्यां सकयल देंवलो असल्या कारणा खातीर दुसरो जर चीफ मिनिस्टर जालो परतून हें सगळें सुरू जातलें. म्हणून शिस्त जर आसली जायत, सिस्टमूच जर मातशी बदलली जाल्यार चीफ मिनिस्टर कोणूय आसूं, सरकार कोणूय आसूं, ती सिस्टम चालू उरता, चडशी चालू उरता, कोण बदलपाक वचना. सिस्टम बदलप म्हणजे कितें? आतां धरात सद्या प्रत्येक डिपार्टमेंट आपल्या डिपार्टमेंटान जी नोकर भरती जाता ती ताका एक कॉमन अशी संस्था नासता. म्हणजे जशी GPSC आसा, गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन, वेले पावंड्या वयल्या सरकारी नोकरांची भरती करपाक, तशें सकयल्ले पावंड्या वयल्या सरकारी नोकरांची भरती करपाक स्टाफ सिलेक्शन कमिशन म्हणून आसता. खुबशा राज्यांनी आसा. आमच्या राज्यांत तेन्ना आमच्या राज्यांत सकयल्ले लेवलीचे जे सरकारी नोकर आसा तांकां डायरेक्टली ते डिपार्टमेंट घेता, आनी डिपार्टमेंट म्हणजे मंत्री घेतात. आनी पयलीं हे मंत्री खूब पयशे करताले असो लोकांचो समज आसा, पयशे दिले शिवाय सरकारी नोकरी मेळना म्हणून. आतां अजून पर्यंत आमच्या कानार तशें कांय येवना. आनीक अंदू 1 वर्स जालें तरी पूण सरकारी नोकरी मेळोवपाक पयशे दिवचे पडटा अशें आमच्या कानार येवना. पूण येवना म्हणून ते फुडें येवचें ना अशें न्हय. म्हणून ती सिस्टम बदलपा जाय. थंय एक स्टाफ सिलेक्शन कमिशन नेमपा जाय. दुसरी गजाल, आमचे सेंट्रल विजिलन्स कमिशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, तांणी मार्गदर्शक तत्व दिल्या, गायडलायन दिल्या, टेंडर कशी मागोवपाची, कितें कितें करपाचें, कशें कशें तांकां सिलेक्ट करून करपाचें, तें भारत सरकारांत तें चलता. तें आसून सुद्दां
भ्रष्टाचार चलता हें तुमकां खबर आसा. ते नासतना कितलो चलतलो तें पळयात. 2004 पर्रीकार सरकारान हायकोर्टांत एक स्टेटमेंट दिल्लो की भारत सरकाराची ही केंद्रीय सतर्कता आयोगाची जी मार्गदर्शक तत्वां आसा ती आमकां लागना म्हणून. तेन्ना आमी म्हणिल्लें ती लागून घेयात म्हणून. मागीर 2006-07 जी राजीव गांधी IT हॅबिटा जाली तातूंत बसून ही मार्गदर्शक तत्वां आसा ती लागू करनासतना कशे प्लॉट वांटले. म्हणटकर ते जर अजून लागू जर करुना जायत सरकारान ते ताबडतोब लागू करचे. पण टेंडरांनी आनी ताणें जी हेराफेरी जाता जी आबूज जाता ती थांबतली. आनीक एक गजाल म्हणजे लोकायुक्त तुमकां सगळ्यांक कितें जालें तें खबर आसा. ते सरकारान जे एमेंडमेंट केल्या जे बदल केल्या ते ताबडतोब रद्द करचे आनी उत्तराखंडाचे जे लोकायुक्त आसा त्या मार्गाचेर हांगा लोकायुक्त करचे. म्हणजे एटली भ्रश्टाचार करता आसतना बाबा आमकां ख्यास्त जावपाची शक्यताय आसा, आमी कादेय वचपाची शक्यताय आसा. ह्या भयान तरी भ्रश्टाचार कमी जातलो. आनी चवथें आनी तितलेंच म्हत्वाचें म्हणजे ज्या लोकांनी आदींच भ्रश्टाचार केला आतां वो पयलीं तांकां कडक ख्यास्त जावपा जाय, तांचेर एन्क्वायरी जावपा जाय. GIDCंत SEZच्या संदर्भांत खूब भ्रश्टाचार जाला. तशेंच पयलीं रिजनल प्लॅनाच्या संदर्भांत खूब भ्रश्टाचार जाला. त्या लोकांचेर अजून मेरेन कांयच कारवाय जावना. ताजेर सरकारान लक्ष घालचें आनी ती कारवाय सुरू करची. अशें केल्यार भ्रश्टाचार कमी जातलो. आनी मागीर दुसरे वर्सा, तिसरे वर्सा, चवथे वर्सा जेन्ना बाबा ह्या सरकारान कशें काम केलें अशें म्हूण आमी नियाळ घेतले तेन्ना आमकां म्हणपा मेळटलें की ह्या सरकारान भ्रश्टाचार कमी करपा खातीर खूब काम केलां. आनी अजून मेरेन आतां जालां चड उरलां अशें न्ही, चड जालां मातशें थोडें उरलां अशें आमकां म्हणपा मेळटलें. हे सरकारान 1 वर्स कंप्लीट केलां. आमचे नदरेन तांणी बरें काम सुरू केलां आनी तांकां अशेंच यश मेळून अशेंच तांचे कडल्यान गोंयच्या लोकांची सेवा जावं अशें मागून आमी हो दुसरो विशय सोंपयतात. आमचो तिसरो विशय आसा दाबोळे विमानतळार खंय 26 फेब्रुवारीक खूब धुकें पडलें आनीक नेवीन 2 विमानां हाडायलीं. तांकां दिल्ली काय मुंबय खंय तरी वचपाचें आशिल्लें तें वचपाक दिलें ना. आनीक लोकांक मातसो त्रास जालो, विमानां डिले जाली म्हणून, विमानाक वेळ जालो म्हणून. आनी आमचो वास्कोचो आमदार जो आसा कार्लोस तो तापलो आनी ताणें कितें म्हणलें की बाबा नेवी जर आमकां उपकार पडना आमकां नेवी हांगा कित्याक जाय. पळयात हो व्हिडिओ. पोर्तुगेज राजवटीत कोणेच प्रश्न काडलो ना. पोर्तुगेज राजवटीत कोणेच प्रश्न काडलो ना. आमचो देश आमची सेना आयज आमकां मानवना. आमचो देश आमची सेना आयज आमकां मानवना. We are supposed to travel in the morning by like Go Air flight to Bombay, and then because of bad weather, this flights could not land. And as the flight could not land, then the Navy have refused the permission. I'm sorry for a takeoff, and people have suffered. See, because Navy could have adjusted these 2 aircraft to take off. One is Air India and second is Go Air. See, about 400 passengers are there, 400, and they are connecting flights. They have got other appointments. They have got so many people. I met a passenger who was supposed to go for an operation today evening, and Navy could have been lenient. They could have easily given this aircraft to take off. I think this is a Navy. This is a Navy should be more realistic, and the Navy should be kind to the public. See, because this Navy is there for the public and for the people. I informed the Chief Minister immediately from the aircraft. I called him up and he spoke to the Navy. And there's a request, but then see, people are suffering, and I'll even get this matter up in the assembly because this runway belongs to us Goans, and if we Goans can't benefit, then why we want a Navy here? नेवीक आपले कायदे आसता, एअर ट्रॅफिक कंट्रोला आपले कायदे आसतात. कितलें धुकें पडल्यार विमान सोडपा जाता, कितलें धुकें पडल्यार विमान सोडपा जायना, आनीक ते ताजें डिसिजन घेतात. लोक पॅसेंजरां विचारून जर केलें जाल्यार तें भलतेंच जावपाक शकता. अशें तुमकां खबर आसा, याद आसतली, आंध्राचो मुख्यमंत्री असोच एका हेलिकॉप्टर एक्सिडेंटान मेलो. तेन्ना जितलें धुकें आशिल्लें पायलटान सांगिल्लें बाबा धुकें आसा, आमी हेलिकॉप्टर चालू करनय उडनय ना आमकां मिटिंगेक वचपा जाय, कर तूं धुकें आपोआप निवळटलें, कमी जातलें अशें म्हणून ताका फोर्सार करून तो हेलिकॉप्टर हालोवपाक लागलो आनी हेलिकॉप्टर एका दोंगराक आपटलो, सगळे मेले. मागीर भारत सरकारान कडक ऑर्डर दिल्ली की विमान नाल्यार हेलिकॉप्टर कितेंय जावं
पयलीं थंय एअर ट्रॅफिक कंट्रोल जर आसत व्हडले थंय जाल्यार तांचें आयकुपा जाय आनी थंय जर आसत हेलिकॉप्टरांत कोणी रानांतल्यान उडपाचें जाय आनी खंयच्या मैदानांतल्यान उडपाक जाय जाल्यार पायलट सांगता तें निमाणें म्हणून तातूंत मागीर कोणीय पॅसेंजर आसूं प्रधानमंत्री आसूं मुख्यमंत्री आसूं कोणीय आसूं तांकां ताचें दे वील नेवर हॅव अ फायनल से म्हणून पायलट वील हॅव अ फायनल से पायलटान डिसायड करता तें जालें म्हणटकर नेवीन केलां तें आमचे दृश्टीन बरोबर जर धुक्याक लागून जर मागीर कितें एक्सिडेंट जाल्लो 200-300 लोक मेल्ले जाल्यार ताका मागीर जबाबदार कोण आमी जबाबदार अशें जातलें मागीर आतां कार्लोस आल्मेद कितें म्हणटा हाजे फुडें वचून की नेवीन म्हणटा ते लोकांचेय त्रास पळोवपाचे कोणाक दुसरी विमानान धरपाचें आसता कोणाक इंटरव्यू आसता कोणाक हॉस्पिटलांत वचपाचें आसता पूण लोकांचे त्रास पळोवपा नाका मातशें समजून घेवपाचें हें समजून घेवपाची फिलॉसॉफी पळय आसा न्ही ती जायते फावटी जिवार येवपाची आनी मागीर तो कितें म्हणटा की नेवीन जर लोकांक समजून घेना नेवी लोकां खातीर काम करना आमकां नेवी कित्याक जाय हांगा आरे बाबा कार्लोस बाब ती नेवी गोंयांत आयली ती तुका विचारून आनी म्हाका विचारून येवना आनी तुका नाका जाल्यार म्हाका जाल्यार ती हांगच्यान वचपाची आसा नेवी आसा ती फक्त मांगूर हिलाच्या लोकांचें संरक्षण न्हय और वास्कोच्या लोकांचें संरक्षण न्हय और गोंयच्या लोकांचें संरक्षण न्हय ती हांगा आसा ती भारतांतल्या 120 कोटी लोकांचें संरक्षण करपाक तें तुवें जाणून घेवपाक जाय आनी आमकां नाका जाल्यार नेवी कित्याक अशें म्हणपाचें तें असलें चूक उलोवपाचें सोडपाक जाय कारण नेवी पळय आसता न्ही फक्त हांगा ना नेवी भारतांत जंय जंय समुद्र आसा थंय थंय विशाखापट्टणम आसा कोचीन आसा मागीर तुगेले मुंबय आसा हे सगळे कडेन कारवाराक आसा सगळे कडेन नेवी आसा तशेंच भारताचें सैन्य भारतांतल्या सगळ्या राज्यांनी आसा हे 13 लाख सैन्य आनी नेवी जर भारतांतल्या राज्यांनी आसचें ना खंय वतलीं ती हिमालयांत वचून रावतलीं म्हणटा हाजेर मातसो विचार करपा जाय आपूण कितें उलयता तें शाणेपणाचें काय मूर्खपणाचें तें आनीक एक तो उलयला आपूण एसेंब्ली तो विशय काडटलो म्हणून आरे पापया राष्ट्रीय संरक्षण डिफेन्स हो विशय कोणाचो हो राज्याचो विशय न्ही हो भारत सरकाराचो विशय हाका आनी एसेंब्लीक हाका आनी राज्य सरकाराक कांय संबंद ना राज्य सरकाराक संबंद केन्ना येता बाबा नेवीक नाल्यार आमच्या सैन्याक खुबसो जागो जाय ते राज्य सरकाराक सांगताले बाबा आमकां हो जागो जाय तो आमकां मेळोवन दी म्हणून तितले पुरतोच बाकीचे सगळे ते भारत सरकार पळयतलो पूण ते एसेंब्लीत तुवें कितलोय तातूंत छाती बडयली आनी अशें जावपा जाय तशें जावप म्हणून तुमी सगळ्यांनी बसून केलें तातूंत कांय जावपाचें ना नेवी हांगा उरतली आनी आज मेरेन नेवीच्या नांवान खुबशे लोकांनी बोवाळ केला तो बोवाळ तांणी बंद करचो आनी नेवी आमचे बऱ्या खातीर आसा हें तकलेन दवरचें हें तकलेन दवरून फुडलें पळय कितें विचार पळय आसात न्ही विमान डिले जालें आनी कितें जालें जाल्यार ताजेर मागीर कशे उपाय काडपाचे ते सोदपाक जाता पूण नेवी हांगच्यान वचची आमकां नाका जाल्यार वचची नेवीन चड जागे आडायल्यात आमच्या लोकांक रावपाक कमी जागे दिल्या असली पिशेपणां उलोवची न्हय आनी ही आमची लोकशाय कितें म्हणटा लोकशाय हाय हाय उखल जीप ताळ्याक लाय असलें करपाक जायना एस्पेशली खास करून आमच्या विधानसभेच्या वांगड्यांनी अशें करूंक जायना तांणी ते कितें उलयतात ताका चड अर्थ आसता हांगा जालो आमचो तिसरो विशय आयचे आमचे विशय हांगाच सोंपतात तुमकां देव बरें करूं आमचो प्रोग्रामूय बी हांगा सोंपता पळयत रावा जायात जागे पळयत रावात प्रुडंट मिडिया नमस्कार करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावले वोगे हड्ड्यातले इगळे आयज हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जावं दी जागे जायात जागे गांवकारांनू जायात जागे